देवान म्हाका सुंदर रचलां. म्हजीं भुरगीं, झाडां, उदक, वारें, जनावरां आदी. हें सगलें देवान म्हजे भितर रचलां. सगल्या मनशाक हांवें म्हज्या गोपान सांबाळलें. होय, हांव जावन आसा पृथ्वी. तुमी म्हाका कित्याक काबार कोत्तात? मनशा, तूं कितलो म्हूण गिरेस्तकायेचे आशेचो, थोड्या पयशां पासत उदरगत करपाच्या निमतान कितलीं म्हूण तूं म्हजीं झाडां, म्हजीं शेतां, म्हजे दोंगर, म्हज्यो न्हंयो, म्हजे सुंदर दर्यावेळो नश्ट करतलो? मनशा, कितलो म्हूण आशेन सकयल पडटलो? मनशा, वनमस्तवाच्या दिसा तूं व्हडे उमेदीन एक झाड रोयता आनी उरलेल्या दिसांनी तींच झाडां तूं मारून उडयता. तर मनशा, एक दिसाक तूं झाड रोवन कोणाक म्हूण तूं फटयता? फुडाराक कोण तुका वायू दितलो? दर्या भितर तुवें प्रदुशण केलें आनी आतां म्हज्यो सुंदर दर्यावेळो काळ्यो करून उडयल्यो. तुमी म्हाका कित्याक काबार कोत्तात? ही पृथ्वी आमच्या सगल्यांची. ताची राखण करपाची आमची जबाबदारी. तर गिरेस्तकायेचे आशेन तूं पृथ्वी काबार करनाका, नाजाल्यार पृथ्वेच्या शिरापांनीच तूं मरतलोय.